आसगाव घरमोडी केसीत नवो ट्विस्ट पीआय आणि पीएसआयक निलंबित केले उपरांत कारवाय करपाक डीजीपीन दिवंक ना म्हूण पीआयन केलो खुलासो। मेरशे स्क्रॅप यार्डात गॅस लीक 2300 जाणांचेर परिणाम 10 हॉस्पिटलात सरपंच म्हणटा डेमोल्यूशन जातले। मेरशे मान्यताय नाशिल्ली 12 स्क्रॅप यार्डां आमदार लोकां बरोबर। धर्मीक थळा शाळांकडच्या 100 मिटरात लिकर शॉपाक लायसन दिवपाचो नेम 1980 सावन आपणे फी दोबरात करून आडखळ केल्या। काँग्रेस फटींग मुख्यमंत्र्याचे रजाव। देशात आणीबाणी लागू करप होत संविधानाचेर मोठो हल्लो आशिल्लो। पेपर लीक प्रकरणात कोणाक सोडचे ना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूचे नवे संसदेत पहिले अभिभाषण। एमएसएमईच्या उदरगतीक गोंयाक केंद्रान दिले 61 कोटी। 200 कोटींचे एमएसएमई केंद्र उबारूंक बावटो। संवसारीक एमएसएमई उद्देग दिसा 3 उपक्रम सॉफ्ट लॉन्च। वादग्रस्त अमेरिकी भारतीय सॅम पित्रोदाची काँग्रेसचो ओव्हरसीज मुखेली म्हूण परत नेमणूक हालींच काडिल्लो। विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीचो पित्रोद सल्लागार। बीजेपीची टिका। गोंयांत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट। व्हाळशी वाठादेव दिवचल बायपासार पालसण कोसळ्ळे। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला मुखार तळे। बांदोड्या आमो रस्त्यार। बार्देशात काणक्या लायटीचो खांबो बदलपाचे काम करतना झारखंडाचो 32 वर्साचो कामगार वेल्यान पडून सोंपलो। प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर घालता खांबे। आयपीएस ऑफिसराक साल्वार करूंक फामिलीचेर दबाव। एफआयआर रजिस्टर जातकूच फक्त कोर्ट मॅटर कंपाऊंड करूंक शकना। आमदार कार्लोस म्हणटा केस पॅचअप जावंक दिवची न्ही। फोंड्या वारखड कुडतरकार आर्केड बिल्डिंगेत रातया चोरी। 12 ऑफिसां फोडली। कोणाची कितें चोरला ताची म्हायती ना। पंचनामो करून फुडलो तपास। बिल्डिंगेच्या वाठारात सीसीटीव्ही ना। आता फोंड्या रस्त्यार गोरवां दिसची ना। दिसली जाल्यार तांकां दाबाळ निरंकाल शिफ्ट करतले। फोंडे नगरपालिका आनी गोरवां सांबाळ खात्यान गोरवां खातीर निरंकार केल्या शेड। 1 जुलया सावन सरकारी नोटीस समन्स निर्देश मोबाईल वा इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मा वयल्यान धाडपाक शकता। गोंय इलेक्ट्रीक डिलिव्हरी ऑफ नोटीस कायद्याक राज्याची अधिसुचोवणी। ॲपल पुरवणदार फॉक्सकॉन कंपनीन लग्न जाल्ल्या बायलांक आयफोन फॅक्टरीत कामाक घेयनात। केंद्र सरकारान तामिळनाडू सरकाराकडेन मागलो रिपोर्ट। सिद्धरामय्यान उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमाराक कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री जावंक दिवचो। वक्कलिगा पिठाधीशाची मागणी। सिद्धरामय्या मुखार जाहीर कार्यावळीत सुचोवणी। नव्या 3 गुन्यांवकारी कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित करची। सुप्रीम कोर्टात याचिका। 1 जुलै सावन लागू जातले कायदे। न्यायाधीश म्हूण म्हज्या 24 वर्सांच्या कार्यकाळात म्हजेर केन्नाच सरकाराचो कसलोच दबाव आयलो ना। सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड उलयलो। अमरनाथ यात्रा आयच्यान सुरू। LG मनोज सिंहान दाखयलो पयल्या बॅचीक बावटो। दिल्ली एअरपोर्ट टर्मिनल 1 आर्टिफिशियल सिलिंग कोसळ्ळे। एकलो सोंपलो, 6 जखमी। 4 गाडयो डॅमेज। T20 वर्ल्ड कपात भारताचो फायनलीत प्रवेश। इंग्लंड आड जाल्ले सेमीफायनलीत इंग्लंडाक हारोवन भारतान 68 रन्सांनी जोडले जैत। फाल्यां सांजे साऊथ आफ्रिका आड भारत। शेअर मार्केट ग्रीनान उक्ते। निफ्टी 24,160। सेन्सेक्स 79,614 उक्तो।